हेब्रेवांक पोत्र चॅप्टर 5. खरेंच मनशाचे वतीन देवाची सेवा करूंक पातकांच्या बोगसण्या खातीर दानां आनी योद्न समर्पूंक दर एक परम याज्ञीक लोकां मदलो काडलेलो आनी नेमलेलो आसता. तो आपुणूच सगळ्या वाटांनी असोक देखून नेनारपणांत जियेतात आनी वाट चुकून गेल्यान तांचे थंय तो दुलोबायेन वागूंक शकता. आनी पोरजेच्या पातकां खातीर तो योद्न भेटयता तेच परी आपलेच असोकताये पासतूय ताणें योद्न भेटोवंक जाय. परम याज्ञीक जावचो हो मान कोणाच्यान आपणाकूच घेवंक जायना. आरोनाक दिल्लें तशें देवान ताका आपोवणें दिवंक जाय. तेच परी क्रिस्तान परम याज्ञीक जावची महिमा आपणेच आपणाक घेवंक ना, पूण देवान ताका अशें म्हणलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. तशेंच आनीक एके सुवातेर देवान ताका अशें म्हणलां, मेल्कीजेदेका परी कोण आदलो फुडलो नासतना याज्ञीक तूं सासणाक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळोवन देवाक मागणी आनी प्रार्थना भेटयली, कित्याक ताका मरणांतलो निवारूंक देवाक तांक आसली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपले कश्टां दोगडां वरवीं सदां देवाचे खुशेक खालतो जावंक तो शिकलो. आनी देवान ताका संपादनेक पावयल्या उपरांत खालतेपणान आपली खुशी कोत्तल्या सगळ्यांक तो सासणीक सोडवणेचो कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्कीजेदेका परी परम याज्ञीक म्हणून पाचारलो. 3. जेजू क्रिस्ताचें असोळ याज्ञीकपण. ओपूत भावार्थ सांबाळची गरज. हे विशीं जायतें सांगचें आसा, पूण कितेंय समजूंक तुमी जोड मोनाचीं जाल्यान देखून ताची समजणी तुमकां दिवंक कठीण. खरेंच आतां पर्यंत दुसऱ्याक शिकोवन दिवंक पुर्ती जावंक तुमकां जायतो वेळ मेळ्ळा. तरी आनीक कोणें तुमकां देवाच्या उतरांची मुळावी शिकोवण नव्यान दिवची गरज आसा. कोणाक दूद पिवची गरज आसा तर ताका अजून दुदाचें बाल म्हणचें कितें बरें कितें वायट तें ताका समजना. वाडलोलीं मनशां निबर जेवण जेवतात. बऱ्या आनी वायटा मदें अंतर वळखूंक तांकां अभ्यास आनी अणभव आसा. देवाचें उतर